तरणाट्यांक नोकरीच्यो संध्यो उपलब्ध करूंक सरकार पावलां मारता. मनीसबळ विकास महामंडळा वतीन 23 एप्रिल दिसा रोजगार मेळावो आयोजीत केला. मेळटा ती माहिती अशी: 25 कंपन्यांमदल्या 740 रित्या पदां खातीर नोकर भरती. 23 एप्रिलाक वेर्णा आयडीसींतल्या GHRDC सभागृहांत मेळावो जातलो. गोंयचे 15 वर्सां वैध राबितो प्रमाणपत्र आशिल्ल्यांकूच संद गरजेची शिक्षण पात्रताय आशिल्ल्या उमेदवारांक ह्या मेळाव्यांत वांटो घेवंक मेळटलो. मेळाव्यांत ITI, अभियांत्रिकी, फार्मासी, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन आनी कला ह्या फाट्या मदल्या उमेदवारां खातीर रोजगार संधी उपलब्ध आसतल्यो. वट्ट 740 पदां पैकी ITI खातीर 150 पदां आनी अभियांत्रिकी पदविका 120 पदां उपलब्ध आसतल्यो. फार्मासी फाट्यांतले पदवी आनी पदव्युत्तर धारकां खातीर दरेकी 100 पदां उपलब्ध आसतलीं. ह्या मेळाव्यांत तंत्रज्ञ, अभियंते, कार्यकारी अधिकारी, विश्लेशक, व्यवस्थापक आनी सहाय्यक कर्मचारी हांच्या सारक्या विविध प्रकारच्या भुमिका खातीर नोकरीच्यो संध्यो उपलब्ध करून दितले. इच्छुक उमेदवारांनी लेबर गोवा गव्हर्नमेंट इन ह्या संकेतथळार वचून आपली ऑनलायन नोंदणी करप गरजेचें आसा. नोंदणी प्रक्रिया मेळाव्याच्या दिसा दनपारां 3 वरांचेर बंद जातली. येवपा वचपाची सोय जावची म्हूण उमेदवारांक टायटन जंक्शन ते GHIDC हॉल मेरेन व्हरपा खातीर 2 कदंबा बसींची वेवस्था करतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.